णवांक रातच्या ह्यो मेनवाती लावप, तुमच्या घरान पणटी आसा जावं एकारत आहा ही लावप, पेटोवपाची आनी घरा भायर अशी रावपाची आनी घरांतल्यो पयलीं सगळ्यो लायटी बंद करपाच्यो. जाता तुमचे कडेन कोणा कडेन ते मंत्र राम रक्षा कसलोय मंत्र आसा तो मंत्र म्हणा आनी ह्यो लावन उजेड करप. त्या खातीर जें संकट पळय येयलां आमचेर आमच्या कोरोनाचें तें निवारण करपा खातीर हें करप. आमचे 130 कोटी लोक आहा इंडियेन भारतान, तर 100 कोटी लोकांक सुद्दां जर केलें खूब मदत जातली. ते मेनवाती तुमकां मेनवाती लावपाची फाल्यां 9 मोदीन सांगल्या पळय 9 लावपाची 9 जावन 9 मिनटां पर्यंत मेनवाती लावपाची. घरांतली तुझे पंचारत पेटय एकारत पेटय गिरी पेटय सगळी मेंबर घे तुझे आहा पळय आनी लायटी सगळ्या घराच्यो पयलीं बंद करपाचे आनी लावप. जाता जाल्यार खंयचो तुमी मंत्र जाणा देवाचो, खंयच्याय देवाचो तुमी मानतात तो मंत्र तुमी म्हणा पडल्यान म्हणा. हय आणि 9 हां. कोरोनाचो व्हायरस जो येयला त्या संदर्भात मोदी साहेबान पंतप्रधानान जे सांगलां की 5 तारखेर दॅट इज फाल्यां आयतारा रातच्या 9 वरांचेर घरांतल्यो सगळ्यो लायटी बंद करून प्रत्येका कडेन जें कितें आसा मेनवाती आसूं एखादो दिवो आसूं पणटी आसूं ह्यो पेटप आनी ह्यो पेटोवन आपल्या बॅल्कनीन किंवा दारा कडेन रावन हें करप. आनी दुसरें एक गोश्ट अशी आसा की ज्या लोकांक एखादो मंत्र येता एका देवाचें स्तोत्र येता तें करप, जेणे करून हें जें संकट आज भारताचेर आनी जगाचेर येयल्लें आसा हें संकट निवारण जातलें. हितून मातूय दुबाव ना, हो हातभार लागतलो. आमच्या शास्त्रान म्हटलेलें आहा की बऱ्या कामांक कसले आमी दिवो पेटयता, त्या खातीर आमी दिवो पेटोवन हो नॅचरल दिवो आसा ही लायट आसूं किंवा आपलो दिवो एखादो दिवो आसूं पंचारत आसूं हें करप. आयज पर्यंत म्हाका खबर आसा मोदी साहेबान आयतारा शटडावन पूर्ण म्हटलें आनी त्या दिसा घरा कडेन आपली थाळी वाजोवप म्हटलें सांजवेळा तें लोकांनी केलें. आनी होय कार्यक्रम जो आसा हो कार्यक्रम सगळे देशवासी 100% हितूर भाग घेतले कित्याक खूब बरें आयकपाक येता. आमच्या साळगांव मतदारसंघात ह्यो मेनवाती आसा पळय आमचे कडेन लोकां कडेन जायना म्हणून न्हू, तर ह्यो मेनवाती आमी दिवपाक इतकोच प्रयत्न करता की ह्यो 2 दिल्या नंतर घरान बाकीचे लोक सगळे आहा पळय आपलें साधनां काडटले, पंचारत काडटले, आरती काडटले आनी पेटयतले. हें फक्त याद दिवपा खातीर आमचे कार्यकर्ते त्या वाठारान वचून हें दिवपाचो प्रयत्न करतलो. हांव देवा कडेन मागतां की कोरोना व्हायरस जें आसा हें भारतानूच आनी भारता भायर आख्ख्या जगार बेगींतल्या बेगीन काबार जावचें आनी लोक भयमुक्त जावचे अशें देवा कडेन प्रार्थना करता.